मयेकार सध्या तात्पुरत्या सनदींचेरूच हुमकाळ्यात इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो प्रश्न वेंचणुके पयलीं तडीक लागप शक्य ना। मये भूविमोचन नागरिक समिती सरकाराच्या कारभाराचेर बेजारल्या। मुख्यमंत्री आणि सभापती बरोबर बसके उपरांत समिती बेजार जावन मिडिया कडेन उलयली। मया रावताल्यांक जमनीचे मालकी हक्कांच्यो सनदी दिवंक थोडो वेळ लागूं येता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। नोव्हेंबर सोंपता म्हळ्यार 100 जाणांक खंय तात्पुरत्यो सनदी मेळूं येता। मये भूविमोचन नागरिक समितीची मंगळारा मुख्यमंत्री पार्सेकार, मयेचो आमदार अनंत शेट आणि बाकीच्या ऑफिसरां वांगडा मये इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचेर मिटींग जाली। इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो प्रश्न सोडोवंक सरकाराक जमना। सरकार मयेकारांक तात्पुरत्यो सनदी दिवंक लेगीत तयार ना। 60 दिसांची वैधता आशिल्ल्यो तात्पुरत्यो सनदी दिवन सरकार खंय मयेकारांच्या तोंडाक पानां पुसपाक सोदता। येणारे इलेक्शन जे आसा पळय हे येणारे इलेक्शन संपूर्ण गोंयची जनता पळयतली की मयेकार कितें करतले पळय कित्याक ही एक तरेची कशी आसा, ही एक तरेची म्हणजे निवळ धूळ फेक आसा। फटयला तुमकां निवळ धूळ फेक आसा न्हू। म्हाका सांग तुमी इलेक्शनाचो स्टंट म्हणून हे करतात काय कितें असो एक प्रश्न आमच्या मदीं पडलो आसा। तुमकां दिसता जातलें इलेक्शना पयलें? इलेक्शना पयलीं जायना, आमकां इलेक्शना पयलीं जायना। मयेकारांक प्रॉपर्टीचो हक्क मेळटलो म्हणून मुख्यमंत्र्यान तांकां उत्तर दिलां। सनदी दिवपाचो वावर खूब कटकटीचो, ताका लागून खंय वेळ लागूं येता। हांवें रिव्ह्यू घेतलो। रिव्ह्यू घेतकीर बऱ्या पद्दतीन चल्लां, योग्य स्थितीन हें चल्लें आसा। मामलतदार तितलो ट्रान्सफर जालो आनी मामलतदारांक ह्या दिसांनी कामां आसात एडिशनल, त्यामुळे थोडी स्पीड हॅज बीन अफेक्टेड। हांवें एक नवीन मामलतदार थंय धाडपाचो ठरयला ओन्ली फॉर दीस मॅटर टू पुट अप द स्क्रुटिनायज करून पुट अप करपा खातीर। ना ना अशें डेट नासता ताका, कारण ते 15 दिसांत जातले अशें करून भितर लॅप्सीस उरूं शकता। त्यामुळे लिगली जे आसा ते सारकें म्हणजे तांकां अलॉट केली जाल्यार फाल्यां सकाळीं कोणें तरी ताचेर केस घालून ते नल एंड वायड केलें हें जावंक जायना। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट, जें दिता तें सारकें दिवंक जाय। नोव्हेंबराच्या अखेरेक सुमार 15 धनयांक कायम सनदी मेळटल्यो जाल्यार 100 धनयांक तात्पुरत्यो सनदी मेळटल्यो अशें मयेचो आमदार अनंत शेट सांगता। हे जालें न्हू, 3 हे जाल्यो बाय द एंड ऑफ दीस मंथ म्हणजे जाले आतां फुडले आनीक 6 कन्फर्म जातले कन्फर्म हय। आनी नेक्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर अनदर 6 इलेक्शना पयलीं कितले जातले त्यांच्या कडेन कितें आसा त्या प्रमाणे। अरे एकदा इट इज स्टार्टेड देन इट इज कन्फर्म न्ही। सुमार 1034 मयेकारांनी जमनीच्या मालकी हक्का खातीर म्हणून अर्ज केल्यात। जुलयात फक्त 3 जाणांक तात्पुरत्यो सनदी दिल्ल्यो आनी आतां त्यो कायम सनदी केन्ना मेळटल्यो काय म्हणून वाट पळयतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विजय चेतन गवस। बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक मतां घालप ना म्हूण अखिल गोंय भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी थारायलां। आयतारा फोंड्या जाल्ले बसकेक समाजाचो अध्यक्ष मात नाशिल्लो। बसकेत पांडुरंग मडकेकाराक हे फुडें समाजाचें एकूय मत घालप ना म्हूण थारलां। काँग्रेसीच्या सगळ्या जाणटेल्यांक घरा धाडचे म्हूण मडकयकार उलयल्लो, तें खंय रवीच्या समर्थकांक कोंत्र गेलां। बीजेपी आड एकेवटेन गोवा सुरक्षा मंच उबो जाला। आता बीजेपीक वेंचणुकेच्या तोंडार गोमंत भंडारी समाजान धपको दिवपाचें थारायलां। गोंयच्या बीजेपी फुडाऱ्यांक वेंचणुकेक मतां घालप ना म्हूण अखिल गोंय भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी थारायलां। समाजाची मिटींग फोंड्या जाली, मात बसकेक अध्यक्ष अनिल होबळे नाशिल्लो। सरकाराची धोरणां समाजा आड म्हूण बसकेन सूर। बीजेपीक मतां घालप ना आनी कुमार जुवेच्या आमदाराकय खंय मतां मारप ना म्हूण निर्णय जाला। काँग्रेसीच्या सगळ्या जाणटेल्यांक घरा धाडचे म्हूण मडकयकार उलयल्लो, तातूंत रवी नायकय येता। मडकयकाराचे वक्तव्य समाजाच्या फुडाऱ्यांक कोंत्र गेला। समाजाचे जे फुडारी भंडारी समाज संघटनेच्या पोस्टाचेर आसात तांणी राजकारणांत सक्रीय आसचें न्ही, नाजाल्यार संघटनेचो राजकीय वापर जाता म्हूण बसकेन थारला। 22 नोव्हेंबराक भंडारी समाजाची जनरल बॉडी मिटींग जावंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। मडगांवच्या बाजारकारांनी परत एक फावट नगराध्यक्षाक घेराव घालो। ह्या फावट रस्त्या कुशीक लागिल्ले बेकायदेशीर गाडे आनी फुटपाथाचेर भाजीपालो घेवन बसपी भाज्येकारां आड। ते म्हणटा लोकांक बाजारात धड पांय घालूंक मेळना, गाडयो हाडपाक मेळना आनी घे म्हूण ट्रॅफिक। आदलो मंत्री बाबू आजगांवकाराक घेवन बाजारकार पालिके मेरेन पावले। सगळ्या मार्केटान सगळ्या तरेचो वेपार मेळटा, वयल्यान कंपिटिशनाचे स्वस्त मेळटा भाजी तरी सुद्धा भायरचे लोक येतात आनी रस्त्यार धंदो करतात। फ्रूट रस्त्यार
भाजी रस्त्यार मार्केटवाल्यांनी कितें करपाचें म्हणून आमी हांगा येवन जो चेअरपर्सनाचेर प्रेशर घातलेलो आहा की रोड सायड क्लियर करपाचें अगर क्लियर जायना आमचें मार्केट बंद जातलें आनी म्युन्सिपाल्टीचेर आमी प्रेशर हाडटले. नगराध्यक्ष बबिता आंगले सांगता ते प्रमाण सगळे कडेन लक्ष दवरून स्टाफ कमी पडटा. दिसावड्याचे कामगार घेवन इशू जाग्यार घालता म्हणून सांगून तेणे प्रकरण सध्या थंड केला. ना बेसिकली ते आयिल्ले कित्याक मल्टीपर्पजाच्या ऑपोजिट एक गाडो लागला आणि तो गाडो इज ब्लेटंटली इलिगल. ताजी बद्दल लिगॅलिटी सोदपाचो प्रश्नच येना कळ्ळी. इट इज एन इलिगल थिंग वीच द म्युन्सिपालिटी हॅज टू डिमॉलिश अँड हॅज टू रिमूव इट. म्हणटकीर तेय मार्केटकार तेच घेवन आयिल्ले की बाबा हें अशें जेन्ना पळय इलिगल चलता तें तुमी काडचें म्हणून. नेक्स्ट तांचो आनी एक डिमांड आशिल्लो की जें पळय आमी एक ड्रायव घेतिल्लें पयलीं की मार्केट निवळ दवरपाची, सगळे फुटपाथ निवळ जाल्ले आनीक सगळे मार्केटान भोंवपाक सहज मेळटालें तें तुमी चालू दवरचें आनी तें अशें कित्याक तें सगळ्यांक बरें पडटालें म्हणून. आनी हो इवन मार्केट स्क्वेराक पळय ते बसतात तेय तुमी बंद करचें म्हणून. अँड वीच आय हॅव बीन इन्सिस्टींग एवर सिन्स आर ड्रायव की तें तुमी दवरचेंच अशें म्हणून. नाव ही सेंग की आपल्या मार्केट इन्स्पेक्टराक आमी आपयलें. ही सेड की आपल्याक मातशे मनीस कमी पडटात. सो द चीफ ऑफिसर हॅज प्रॉमिस्ड हिम की आमी आतां लेबर घेवपाचे आसात. आमकां जेन्ना पळय आमी रेग्युलर वर्कर्स एम्प्लॉय करतात तेन्ना आमकां तांचो हें आसता पळय ओवरटायम ओटी खूब म्हारग पडटा. म्हणटकीर आय हॅड रिक्वेस्टेड टू देम की आमी डेली वेजाक तूं तातूंत एकोमोडेट करचें. सो प्रुडंटा खातीर सावेव डायस. पणजे नव्या मार्केटांतल्या 132 पसरकारांक दुकानां खाली करची पडटली. महापालिकेन दुकानां कवळात म्हूण तांकां एविक्शन ऑर्डर काडल्या. तांणी दुकानाचो बेकायदेशीर कब्जो केला आनी वयल्यान भाडें दिनात म्हूण महापालिकेन नोटिशीत म्हळां. दुकानां खाली करूंक तांकां 15 दिसांचो प्रास दिला. त्या मार्केटांत वट्ट 471 पसरकार आसात. 152 शॉपांक महापालिकेन सुरवातीक नोटिशी काडिल्ल्यो. तातूंतल्या 132 जाणांक शॉपां खाली करूंक लायल्यात. ऑर्डर पयलीं नोटिश्यो धाडलेल्यो तांकां. मार्केट आमचे व्हडलो हे न्ही तो इश्यू मार्केट पणजी मार्केट. ओके. सो नोटिसीस वर इश्यूड. टोटल 471 शॉप्स आहा ती. ओके. सो आतां हांवें ऑर्डरी काडले इविक्शन फॉर 132 शॉप इविक्ट करपाक. ओके. सो कितें हे केलें ऑर्डर तांकां रिजन बी? इट इज अनऑथरायज्ड corporation cannot authorize transfer a non-payment of rent to the municipal corporation. संजितान काढलेलो पयली नोटीस आय हॅव इश्यूड नोटिसीस टू 152 shop owners and I have issued order final order on 132 pages. आता सर कितल्या दिवसांची तुमकां दिला ती नोटीस पिरियड किती आसा? नोटीस पिरियड ऑर्डर सॉरी सर कितले? 15 days after service of order. ओके. घेऊया एक ब्रेक.